दुसरो फायदो काडटा आमी लोकांक बरें करता पूण आमी जगता आनी आतां लागून आमी गोंयकार सगळा पडटा भायल्या लोकांचो एक बोट तांचो एकदम आसता बोट ते गोंया वच म्हणून एकल्या बाबाक धाडटा मागीर आमचो सुमार काडटा गोंया बिजनेसेक मुगोडटा आनी थोड्या स्टेपान आपल्या दुसऱ्या गांवाक धाडटा बेगिरूच घेतो सोडती मागीर आतां तांच्या दिसती पोटोली कोटी गोवा माणिक दौलतीचे आनी रोमा उदेतीचे पूण कोण नको कितें जाय गोवा शाराचे गोवा भितरल्यान बोकोल्ला फकत सुरो पांयेन उरला आतां गोंयकारांनी उरला तें सांबाळपाचें आमी गोंयकार एक वोट करून वेगळो झाड दिवया सोडून एक वोटान सगल्यांनी पावलां मारपाचें एक झुगडास दोरात रे गोंयचे तेराक पावत रे पूण गोवा वचलें दुसरें नांव मेळपाचें गोवा माणिक दौलतीचे आनी रोमा उदेतीचे पूण कोण नको कितें जाय गोवा शाराचे गोवा भितरल्यान बोकोल्ला फकत सुरो पांयेन उरला आतां गोंयकारांनी उरला तें सांबाळपाचें आनी गोंयकार एक वोट करून वेगळो झाड दिवया सोडून एक वोटान सगल्यांनी पावलां मारपाचें एक झुगडास दोरात रे गोंयच्या तेराक पावत रे पूण गोवा वचलें दुसरें नांव मेळपाचें तुजो खरेंच ह्या काजान आमकां जायते आमच्या आदले उगडासा आमकां उगडास धाडटा देव बरें करूं जोन ह्या काजानांतल्यान आमकां जायते आदले आमकां आयकोंक मेळ्ळे आनी फुडाराक हें जातलें जाल्यार हें आमच्या हातान आसा गोंयकारांच्या हातान आसा जायते आमकां नाळ बुदी करूंक आमकां येतले पूण जरी तर आमी एकोणच रावले जाल्यार आमी गोंय आमच्या कोणाच्यान दोशी करूंक जायना जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आमी एकोणच रावले जाल्यार हे सगळे बरें जातले जशी पयलीं आमचो भाव गिरीश बोरकार एकूच आवाज गोंयच्या पासून मोठ्या बाबूता गोंय सांबाळून होच तेको मोग मोहीपास आमी ताका दिलो जाल्यार कोणाचें आयको नासतना जायतेच आमकां नाडून भोंवतात पूण ताचे बेरे कानार घेवन आमी मुखार गेले जाल्यार म्हाका दिसता फुडाराक आमची कितें तरी आमी दायज गोंयचें दायज आमी सांबाळटले देव बरें करूं जोन ह्या काजानांतल्यान आमकां जायते बरें शिकोवंक मेळटा आनी फुडले पिळगेकूय खरेंच गिरीश तुका काल सांगता आमी सगळे देव बरें करूं म्हणटात कारण तूं गोंयचे पासून जायतो वावुरता आनी देवान तुका बरी भलायकी आनी सावधीन दवरचें बरो दवरचें करूंक म्हणून मागता आमचे गोंयचे पासून वावरूंक सगळ्यांनी आजी लव यू थँक यू आतां परत एक कोण आपण एक कोणता बाबजो आनी हो मायक आमकां दितात तो बिला हांव फुडें कंटिन्यू करीत म्हणून थँक यू सो मच थँक यू चडांत चड बरें करूं बाबाक दोगो जावन आसा एक कोडेगांव नांदोरीस एक प्रोफेशनल नांदोरीस आमचे कोंकणी मानशेचो भाव भयणीनो चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तांकां सगळ्यांक ताल्या पासत म्हज्या
कांतारा. म्हणजे कांतारा फाटल्यान एक मनीस आपले कांतार घेऊन येता, जाका तुम्ही सोगली म्हणतात. त्याचे युट्यूबाचेरूय कांतार आसा. त्याच्या कांताराचे नाव आरजी हाडूंक जाय. खूप वर्सां फाटीं आरजी पाटील घोडच्या आदीं जो माव चलतालो आरजी पाटीलचो, तेन्ना अशेंच आमी शो घडोवन हाडटाले. 2 शो स्वीडन जाले, जायतेच शो ऑन्स्लो वेमली ते सायडीच्यानूय जाले आनी जायत्या लोकांनी आदार दिलो आरजी पाटील. कित्याक एक हेतू आसलो आमचो सगळ्यांचो, ही पार्टी आमी फुडें व्हरतली, आमी गोंयकारपण घोट दवरतली आनी आरजी पाटील जिखून हाडटली. बुजलो. आणि हो आमचो कांतोरीस बाबरिनास आजीक हाडूंक जाय हे कांताराचे ताजें नाव. तो स्पेशली आमचे बाब गिरीश बोरकार बाराबोन तो बाराबोन येयला. ताणें बेगून येवकार दिवचो बाब येनास. कित्याक लागून आजीक हाडूंक जाय ताचे घोडे आमी आयकोचे.
उमटान काढूक जाय उमटान काढतलो तरी गुत आसा उपाय ऑपोजिशन आम्ही जाऊक जाय एकटाय एकटाय जायना तर गोंय काबार म्हूण चलनाय 27 कारजी तुझ काढूक जाय आरती येईना तर गोंय काबार टाटा बाय बाय चोडान चड देव बरें करूंक पावनास तो जावन आसा एक गोडेकान कांतोरीस एक युट्यूबर आनी आनीक म्हणल्यार तो स्पेशली बाब गिरीश बोरकारा बाराबोन येयला आनी ताच्याच बाराबोन परतो गोंयाक वयतलो बाबेन आज चोडान चड देव बरें करूं तुका आनीक म्हणल्यार दुसरे कांतोरीस आमच्या मुखार येता ते जावन आसा मॅरी आपले कांतार घेवन झाड आंब्याचे ते एक प्रोफेशनल तियात्रीस प्रोफेशनल तियात्रांत ताणें गितां गायलेलीं आसा ते एक युट्यूबर ताचें चॅनलूय आसा आनी फामाद ताणें कांतारां गाजयलेलीं आसा तर ताल्यो भितून योगदान दिवचो प्लीज बाय मॅरी सो मॅरी कांताराचें नांव झाड आंब्याचें आंब्याची
तुम्ही सगळ्यांनी अनेक पाताळे मारच्यो मॅरी चोरांचो देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक आनी तुमच्या वेळा पासून देवान तुमचे साबार बेसांव घालची ते जावन आसले मॅरी एक फामाद तियात्रीस शी इज अ प्रोफेशनल तियात्रीस एज वेल ताजे चॅनलूय हा युट्यूबाचेर आफ्टर मॅरी ही माची दोत्ता तो जावन आसा बाप क्रिसाची एक लायकी म्हणल्यार ताका मोगाची कांतारां जायतीच आवडटात आनी तो कांतार घेवन येयला ते गुपीत मोग बाय आल्फ्रेड रोज पळोवंक सारको एकदमच हँडसम क्रिस तुम्ही म्हणल्यार जाता पीटर आंद्रे ऑफ गोवा पीटर आंद्रे तुम्ही पळयला आसतलो व्हेरी फेमस सिंगर ही इज व्हेरी हँडसम तुमच्या मुखार बाप क्रिस आपले कांतार घेवन गुपीत मोग बाय आल्फ्रेड रोज प्लीज जॉइन हँड्स टुगेदर एवरीबॉडी
सांगलो लोई जाल्यार हांव काजार जातो ना Kupiko, tuem mozo korun, karzam dorun tuet foto ile duka. Bishezau, hospitalan dasai, tu ashelai poryo paka. Chikini, Mudelatu chikut fugazata chitur posso por unio duka Kuvimo Bawani boynani Osso porun Tumi foto lagai Deus bore koru Uzo. Come on, everybody, Uzo. तो जाऊन असलो बाप क्रिस जाणो पळयतात म्हाका उगडास येता पिना आंड्रे जो फेमस सिंगर गोंयांतले बरे कांतार गायला तेणे बाबा आल्फ्रेड रोजाचे गुपीत मोग आमच्या मुखार येता एक टीनेजर बाय एलिसिया आपले कांतार घेवन कांताराचें नांव जावन आसा आवय ते जावन आसा फर्स्ट प्राइज विनर at Modur Talo 2025 in the teenage category. She has sung for a lot of musical shows like this. आपले कांतार घेवन येता आवय आनी आवयचो कितें रोल आमच्या जिवितान आसा पळय तो तर ताज्या ताणेंतल्यान आमी आयकोया ताज्या कांतारांतल्यान आमी आयकोया बाय एलिसिया आपले कांतार घेवन येता आवय ताल्यांचो गुणगुण दिवचो कम ऑन एवरीबॉडी Thank
म्हणलो ते जावन असले बाय गॅलिसिया फॉरस प्रोफेशनल तुरिकेन तेणे कांतार घालेले आसा आमच्या मध्ये तो म्हणलो आता एक कॉमेडी घेऊन येता सेबी दे वास्को आणि लिपू हांव पळयतालो सेबी दे वास्को आनी लिपू तयार जाता आसतना भितर जायते कितें कितें किरी 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 करून उलयतात कांय सजमन आमकां दिना कांय सजमना तेंचे तर आमी आयकोया आमी सजमन घेवया मायकार एका स्टेजीर मातशें ते गोंयांत बी बरी कॉमेडी घेवन येयल्या तुमचे पासून जायते क्लियर आसतले भितर तेंचे कांय सजमन आसले आयकोया तांची कॉमेडी आसोवपाक आमकां सेबी दे वास्को आनी कॉमेडियन लिपू हे घेवन काउंटराचेर रावप आवय केसो केसो पीस येता केसो केसो पीस आनी तो एकलो हात आमगेलो तो लिपू लिपू एक बोलता लास्ट टाइम मागते न्ही 2 दीस जाले म्हाका सांगतो एक वर्ष तुका काय न्ही तूं दोगलेन दिला तो कांयच ना शिकोवूं ना म्हणून एक मेळो न्ही म्हाका तुका सुरेश काम ते चेडवाक पळोवपाक तू कोणाक कांय जावपाक ना शिकोवंक येताय ना न्ही तुका घेवन काम मेळोवपाचें आनी सुरेश बोल तुका अरे सुलेमाने कोण कामाक लागो म्हणल्यार येस सारकें आतां सोंपलें केसो 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 काम बेश्टें मेळो तुका तुजी प्लेन हांवें साफ केल्या पयलीं तुवें म्हाका हेल्प केलो रे मागीर हेल्प केलो रे आतां कितें करया कामां लागना पूण जाणा तूं हांव मरे तुवें कामां लागून जाय खुशाल जाला आतां थोडे थोडे पयशे करता वयता तुका जाता जाल्यार तूं मोकळें पयशे करता आनी शिकयता तुका हांव तूं मोकळें पयशे करता ना रे बेकार रे काय म्हाजें मातशें तिके वयर काडटा रे तिके सपोर्ट पडलो न्ही त्या मातशें वयर काडटा चोय बाबा हांव तुका मरे पयलीं कळटा पूण पयलीं शिके वयता कितें शिके वयता करता करता शिके जाता म्हणजे कुलाय वयता एक ना हात भितर गेले वयर काडटा पयलो क्वेश्चन तूं एक कुड्डो तुमी हात धरता गोंयाचेर हांव कुड्डो तूं एक कुड्डो ओके तुमी हात धरता गोंयाचेर हांव कुड्डो आतां एक सांग तुका भूक लागल्यार तूं कितको दाखयतो तूं भूक लागल्यार म्हणून कितको दाखयतो कसो मागतो हे सारको हुशार मरो एसको मागतो मागले सांगू तुका लागल्यार तूं कितको करतलो चयला मागीर तिके सकल पडलो आतां वयर काडटालो आतां कोणाली तिके अरे तूं कुड्डो मरे म्हणो रे तूं सारकें रिकाम दुसरो क्वेश्चन बायलां जायता काकांनी बायलां हॅपी दवरपाक कितको तो आवय हे हांवें सांगपाक जाय हे सगळे गोव जाणा हे हांवें सांगूं सगळे गोव करताय सगळे गोव जाणा आवय सगळे आयज काजारी पळय सांग कितको तो भायले खुशी दवरपाक होय होय भायले खुशी दवरपाक पाटी ओपन कर आनी तोंड बंद कर बायलची वो सारकें आनी कितें सांगपाक सगळे कितें सांगपाक पाटी ओपन करता आनी आपली वची रावता हांव कशें करता बाकी ओपन करता तोंड बंद करता बरें हो बरो आन्सर करया तिसरो क्वेश्चन 4 भाव आहे सीओ राहुल कायतान आनी मारियो सीओ राहुल कायतान आनी मारियो 4 भाव तेंचे सगळ्यांक एक एक गुण आहा सांग म्हाका आतां सगळे भाव म्हणल्यार कितली
अडचण काय अडचण सांग हिला माहिती केली देवायची काय गडबड काढतो अरे काय भाव हे सगळं एक बोलतो तो 5 सरकार मारे एक कुमळी मत आहे का आता बरे लास्ट सांग तो इझी जोडतो आम्ही एक अपोल हातात ओके एक अपोल हातात आणि हाऊन लावून तू बघ इथं तू किती नको शी विषय होता तुझ्या मनाने आहे आपण ए विल समले काय तुला मला दोन सांगतो Teraz nie chcemy do Pasku, ani liczby tudzież pasów, tylko asopak, after all these songs that we have had. Is honestly comedy, जी म्हाका सोचपा नासली बिलकुल ती तुमकां सोचपली म्हणून बालगितां बाबणीनो आमच्या मुखार एक फामाद कांतोरीस गोंयचो तसोच तो ह्या युकेश आनंद आसा ताचे खानदाराचें नांव जावन आसा गोंयकारा वसलो ना चड सोलूक ताका माचयेचेर पळयना कित्याक तो एक म्युझिशियन तो एक कंपोजर तो एक रायटर तो एक डायरेक्टर ताचो वावर म्हणल्यार जायतोच ताचो वावर आतांचो न्हय पूण बरोच आदलो थोड्योच वस्तू ताच्यो सांगच्यो म्हणल्यार तो 3 times World Konkani Music Awards winner, Global Awards, Mangalore, UVA Shruzen Art and Culture, Goa Awards, KAG, Konkani Film Festival 2025, ताका 3 awards मेळ्ळ्यात for Best Music, Lyrics and as a singer by the Goa government. ताजी more than 100 albums आसा as a music director. Ovar Model Solus Wardrobe. He has composed VCD songs for the VCD, Konkani songs Toshis for the Bollywood singers. Yet to एक step higher with he has composed for the Bollywood singers for the first Indian Idol Abhijit Sawant, Sudesh Bhosle, Swapnil Bandodkar, साधना सरगम, हेमा सरदेसाई, वर्षा उसगांवकर, निर्मिका सिंग, लॉना, रीता रोज, नेफी रॉड्रिक्स, ओलाव आणि लॉरी या सगळ्या आर्टिस्टांक ताणे आपले म्युझिक कंपोज करून दिला कांतारां बरयल्या तांच्या पासत व्हडलो वावर हो गोंयकाराचो तो आनी एक बार ताणें मेळून ताका योगदान दिवचो बाब एलिक ऑल द वे टू गो ही इज अ वेरी गोवन टॅलेंट लेडीज एंड जेंटलमैन बाब एलिक पळय
बाबडीनो तो जावन आसोबात एलिक्स आणि जायतो सॉंग केला कोंकणी माचयेर तसोच एट द बॅकग्राउंड म्युझिक कंपोज करून व्हडल्या व्हडल्या आर्टिस्टांक आमच्या कोंकणी माचयेर तशेंच बॉलिवूड बाबडीनो आमचो एक धाकटूच प्रोग्राम आसा एक थोड्योच स्पीचीस आसतल्यो आयचो प्रोग्राम घडोवन हाडूंक म्युझिकल शो जांच्यानी आदार दिला नीज गोंयकार हो पंगड तांचो वांगडी जो आरजीपी प्रेसिडेंट बाब सीओ ताका हांव माचयेर यो म्हणून मागतां प्रेसिडेंट ऑफ द आरजीपी पार्टी हियर इन स्वीडन जो तुमकां थोडी चित्रां उलयता तसोच मागता बाब चिंकू एंथनी चिंकू प्लीज कम फॉरवर्ड जो जावन आसा वायस प्रेसिडेंट ऑफ द आरजी पार्टी हियर इन स्वीडन तसोच एब्रॉय हू इज ऑल्सो द वायस प्रेसिडेंट एब्रॉय प्लीज कम फॉरवर्ड he is also the vice president of RG party here in Sweden तसोच मागतलो आसलो बॅटरी हा मरते का जे आजी पार्टीचे वांगडी आसात तांणी स्टेजीर येवचे हांव तुमची नांवां कॉल करता एलसी राहुल राज मोइसेस एल्मा वेलिटो Leslie, please come forward. Daryl, please come up stage. Rio, Elton, हे जावन आसा आजी पार्टी स्वीडन नाचे कोडेगान कामे जे members to the RG party in Sweden here. Elsie, Rahul, Raj, Moises, Elma, Valito, Leslie, Daryl, Rio, and Elton. Babuino, please join your hands together to this lovely group here. तसोच हांव नातोलो आसलो फादर क्रिस्टो बाब सायनो आनी तसोच आमचो MLA विरेश बोरकर Okay, Father Cristo, please come forward. Upstage here. Simon, please come forward. Thank you. So, तसोच हांव नातोलो आसलो बाब विरेश please come forward upstage here. Please join your hands together, ladies and gentlemen. Also, Korean, Uzo.
बाबडीनो तुमचे कान दोळे सगळे उक्ते दवरचे आमचे भुरगे नीज गोंयकार ह्या पंगडाचे आयज तुमकां 2 उतरां सांगतले पयलो मायक्रोफोन दिता बाब सीओ देव बरी सांजवण येता तुमकां सगळ्यांक आनी परतून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळीं ह्या म्युजिकल शोक येयली आमकां तेंको दिलो उर्बा दिली कांतरां म्हणपाक ते तुमी जाणा ऑडियन्स ना जाल्यार आमकांय आर्टिस्टांक कांतरां म्हणपाक उमेद येयना चड टायम घेयना कित्याक जायती आमची स्पीच आसा मोगाच्यान ही आमची कमिटी 2022 जेन्ना विरेश सर आमचो निवडून येयलो तेन्ना हांवें खोडेकांत जायतो वावर करून स्विडनान कमिटी घडलेली आनी आयज पासून आमी एकवटान आहा आनी सांगाताक आहा कांय जायचे आयज पासून कांय जावना आनी हांव पयले सुवातेर म्हाज्या कमिटी मेंबरान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज पासून ते आरजी फाटल्यान रावले जायती आमचेर अप्स एंड डावन्स येयली पूण आयज पासून ते म्हाज्या सांगाताक रावले म्हणून तांकां सगळ्यांक मातशें रावन पयलो देव बरें करूं म्हणटा हो म्युजिकल शो करपाक तुमी जाणा जायतो तोकस घेवचो पडटा तुमी जाणा ह्या गांवांत सगळ्यांक तितलो टायम मेळना सगळ्यांक फॅमिली आसा आनी जायते कामाचेर शिफ्टी आमची वयर सकयल जावन जेन्ना मिटिंगेक येता तेन्ना एकलो दुसरो पावना तिसरो पावना जाल्यार जायते अडचण जाता सगळे मांडावळ करपाक पूण आमकां सगळे हे अडचणी करून आमी आयज तुमच्या मुखार म्युजिकल शो हाडलो पूण जायते जाणांनी आमकां आपलो आदार दिलो तांकां हांव मातशें रावन आनी आमच्या एमएलएच्या नांवान कमिटीच्या नांवान फादर क्रिस्टो तसोच आमचो वायस प्रेसिडेंट सगळ्यांच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा ती म्हणल्यार मेरी आनी पॉली ताणें आमकां जायतो आदार दिलेलो आसा फादर क्रिस्टो कमिटी मेंबर्स प्रोनॉय म्युजिशियन इल्युजन साउंड एंड लायट जॉन फर्नांडीस आमचो कंपेरर रेफल्स सो तुमी जाणा आमच्या हेच्या फाटल्यान रेफल्स 4 प्राइज आसा आमचो एमएलए आनी फादर क्रिस्टो आमचे आयज तिकेट आउट करतले सजमना कोणी गॅस आहा पळय तो जिखले प्रमाण तांकां सगळे आमकां सेल करतले आनी देव बरें करूं म्हणटा कटिंगच्या टिका वेन्यू 3 ताणें आमकां जायतो आदार दिलेलो आसा फायनान्शियली तसोच सगळे आमचे सेटअप करपाक आनी आयज पासून जे कितें तेणी आमकां केलां जावं आमचे एमएलए तांकांय हांव मातशें दिसान देव बरें करूं म्हणटा तसोच ऑलबी फोटोग्राफर तुम्ही जाणा तो सगळे कॅप्चर करता मुवमेंट जेन्ना आमचो एमएलए एअरपोर्टार येयलेल्या गाय पासून ताका देव बरें करूं म्हणटा आरजीपी ओवरसीज कोऑर्डिनेटर सायनो तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी निमणो हिस्सो नासतना आमचे एमएलए विरेश बोरकार तूं येयलो आमच्या सांगाताक रावलो चड टायम दिलो तुम्ही जाणा तो कितलो बिजी आसता पळय तो तेजो शेड्यूल आमकां करपाक सारकें स्ट्रगल जाताले आमी पूण फुल तो ह्या शिवाक रावलो आनी तुमच्या बरा तो हे जावन 2 कांतरां आमची आसा तो तुमच्या बरा आसतलो जाता तितले फोटो काडा जाता तितलो व्हिडिओ काडा ताका आमी 10-11 पासून धरतले फकत तुमच्या मोगाक लागून कित्याक तो तुमकां लागून येयलो आसा देव बरें करूं चडाचो देव बरें करूं बाब सीओ तुका तुजी मोगाल उतरां आमच्या एमएलए विरेश बोरकारा पासत तूं उलयलो हे कमिटी पासतूय तूं उलयलो तसोच हांव 2 उतरां उलय म्हूण सांगतलो आसलो बाब एंथनी चिंकू प्लीज कम फॉरवर्ड देव बरें करूं पयले सुवातेर हांव आमच्या एमएलए सर विरेशाक काल सरकार देव बरें करूं म्हणटा जितलो बिजी आसतना तरी पूण रापणाचो वगत काडून आमच्या लंडनच्या शारांनी येवन स्विडनान सगळ्या लोकांक मेळून राजोशी केलें तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर क्रिस्टो आयज आपणाचो वगत पिड्यार करून वगत काडून आमच्या मध्ये येयलो म्हणून ताकाय हांव काल सरकार देव बरें करूं म्हणटा तसोच विरेशाक विजो मारपाक जायतेच त्रास पडले जायतेच त्रास पडले हांव डिटेलीन वचना आमकां विजो मारपाक चड हेल्प केला एंथनी गोन्साल्वीस सो हाकाय हांव काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा मातसो मोकळेपणान मारता तशेंच आमकां दोग वेल विशर फ्रॉम हांगासाई आनी आमकां पयशांचो आदार केला तसोच क्लेमेंट VIP बार्बे हाणें आमकां पयशांचो आदार केला तसोच एशली जे भाशेन शिवून सांगला ते भाशेन एशली आनी तेजो भाव एल्ब्रेट हे हॉल तेणें आमकां सांगलें फकत
पयशे फकत लायटीचे आनी कितें जालें मातशे थोडेच पयशे सामान ताणें आमकां हॉल दिले तशेंच एका ठिकाणी तेजे काटींचे रेस्टॉरंट चलता ताणें आमकां ताच्या खातीर जायतोच आदार केला म्हणून ताकाय तुमचे लागीं मागता मोठ्यान ताळयो मागता तशेंच आमची काल आमची सरविदेशाची लोकांमध्ये मिटींग आली ब्रॉड केली ती आमकां आदार केला पॅरिश काउन्सिलर डोमिंगोस सर्वीस डायस आनी साऊथ स्विडन पॅरिश काउन्सिल ते आमकां ताणें हॉल दिला सो तांकांय आमकां हावसांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा मागता ताळयो मारपाक तें जाय तसोच चुकय नासतना आमचो हँडसम एक्स मेयर आनी विदेशाचे जितले टूर स्विडनाक जाल्या तितले टूर आमकां ताणें भरपूर आदार केला सगळे टुरांक ताणें परमिशन घेवन म्हाका तशेंच सीओ आमच्या प्रेसिडेंटाक तशेंच आमचे सगळे कमिटीक आमी डिसिजन घेतले तेन्ना आमकां ताणें एकाच उतरान ना म्हणूना आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेवन जेन्ना आमी तांकां सांगलें ताणें एकाच उतरान आमकां जायतो आदार केला म्हणून काल सांगता ताका देव बरें करूं म्हणून मागता मोठ्यान ताळयो मारता तशेंच सगळे कमिटीच्या नांवान चोडी उपत केली नासतना सगळे कमिटीच्या नांवान तुमी तुमचो मोलादीक टायम पिड्यार करून हांगा आयल्या म्हणून सगळ्यांक तुमकां काळजाचे भलायकान देव बरें करूं जावन आसलो बाब एंथनी शिंगू वायस प्रेसिडेंट ऑफ आरजी पार्टी हियर इन स्वीडन तसोच बाब सीओ उलयलो जो प्रेसिडेंट आमच्या आरजी पार्टीचो मागता फादर क्रिस्तो नाय दोन उतरां उलोवचें Elsie, please come forward with your bouquet for Father Cristo. Sogolani tayo belocho. Father Cristo, do ulochi, please. हांगा आजीर आसलेल्या म्हज्या मोगाच्यान आनी नीज गोंयकार भावा भयणीनो आनी केरीत भाशेन आज आमचे मदे हांगा आसलेल्या आरजी आनी आमचो मोगाचो आमदार विरेश गोलकार हाका केरीत आमचो मोगाचो येवकार भयणीनो आनी भावांनो जर म्हाका एक मुखावेले सुवातेर जर आपण नासले जाल्यार हांव फाटल्यान रावन एक कोडेगांत आजी कसो आसपाचोच म्हज्या सांगाती पाद्री भावांनी तशेंच म्हज्या एका विद्यार्थ्यान म्हणजे म्हज्या शिकप्यान देखून म्हाका म्हळें क्रिस्टो तूं अंध भक्त म्हणजे हांव कुड्डो भक्त आरजीचो आनी हांगा सगळे कितें गोंयांत घडटा तें ताका दाखोवन दिता कोण अंध भक्त आतां हांव म्हज्या मोगाच्या आमदार विरेश गोलकाराचें कितें सांगतलो पुलीस सुवातेर आमी आयल्या गेल्या शिवाय आमची इश्टागोत वाडोना देखूनच आज आमचे मदे आमची आनी ताची इश्टागोत वाडोवंक आमचो बाब विरेश गोलकार हांगा आसा हांवें एका पाद्री लागीं विचारलें तो म्हजो इश्ट आनी विरेश गोलकारूय ताका वळखता कित्याक ताचे इगोर्जेन तो पाद्रीगार आसलो तो व्हडलो जाणां शिकपी आनी म्हजो इश्टूय तो ताका विचारलें हांवें मोसीन हांवें विरेशा पयर कितें सांगचें हांव जायतें कितें सांगूंक सोदतालो आनी ताणें म्हाका सांगलें हांवें ह्यो तीन गूण अदीक पडसोडीत ताचे सवेन पळयल्यात तर हांव तुमकां सांगतां आनी हांवूय ते अणभवतां आनी हें म्हाकाय दिसलां आनी कितें तें पुलीस सुवातेर विरेश गोलकार एक प्रामाणीक मनीस ऑनेस्ट मॅन
फोटींग पडना बास्कोर पडना असलो हो मनीस. दुसरो गुण ताच्या रोगतांत आणि ताच्या कुटुंबातूच घराण्यांतूच झुजप्यांचो पिंड आसा. पिंड म्हणजे भितरलो एक बोडादीक गुण आसा. कित्याक ताचो शापाय न्ही ग्रँडफादर म्हणजे शापाय हो आजो हो एक सुटके झुजारी आसलो. आनी हो गुण जायते फावट आपल्या पुताक येना पूण मागीर पुताच्या पुताक येता तो गिरेश बोरकाराक आयलो. आनी तिसरो गुण म्हणटा तो सदांच उपलब्ध. ते म्हणलें तो तुमकां दिसत पूण कोंकणी उतर. तो सदांच आयतो आसा, रेडी आसा, तयार आसा. उलो मारलो तो थंय हाजीर आसा. म्हणटच हो एक ताचो तिसरो ओडजोडीत गुण. या आनी दुसऱ्या जायत्या गुणां पासून गिरीश बोरकार हांव तुका शाबासकी दिता, तुका वाखाणटा. आमच्या गोंयांत सगळ्यांकूच भ्रष्टाचाराचो लेप लागला. तो लेप आमच्या बाबाक अजून लागूंक ना आनी फुडाराकूय लागचो न्ही म्हूण हांव मागता. तुमी मागात. कित्याक जायते फावट आमी आमच्या राजकरण्यांक, आमच्या आमदारांक, मंत्र्यांक मागीर फुडार ते आमीच पिड्यार करता. आमी तांकां वॉल्साक लायता आनी ते मागीर तांकां आशा जाता. जेजूनय तेंच सांगलां, ग्रेस्काय बरी पूण ग्रेस्कायची आशा की बरी. म्हणटच असली आशा आमच्या बाबाक आमी लागून दिवची आनी गिरीश बोरकार ही तुवें घेवची. जायते म्हाका सांगले आसा, जायते आनीकूय दुसरे आसात आनी उलोवंक जाय. देखून गिरीश बाब हांव तुका बरी भलायकी म्हणटा. आनीक अशें आमदारपणाचें काम तुवें अदीक नेटान करचें म्हूण मागता. आनी फुडाराक ताका जाय जाल्यार, वयल्याक जाय जाल्यार तूं एक मंत्री लेगून जावचो. व्हडलें कांय सांगनासतना गिरीश बोरकार हांव तुका बरी भलायकी आनी लांब आयुश्य हांव दिता. उजो. चडांत चड देव बरें करूं. फादर क्रिस्तो तुजी सोबीत आनी मोलादीक उतरां आमच्या MLA पासून तुवें उलोवप केली. आमकां जायतें बरें दिसलें. फादर क्रिस्तो तूं एक आजी पार्टीचो वांगडी म्हूण हांव मागतलो आसलो. बाब सायनो तूं प्लीज कम फॉरवर्ड. आनी बाब सायनो प्लीज कम फॉरवर्ड. आमी आमच्या MLA चो आयज ताच्या वांगड्या पासून गोंया पासून जें तो करता ताचो आमी सत्कार करता आनी ताका शोन दिवयता. Please join your hands together a little louder, everyone. आमचो बाब सायनो जो जावन आसा coordinator here in the UK of the RG party. तशेंच बाय एल्मा बुके बेदेतले आमचे MLA गिरीश बोरकार. Come on everybody. चडांत चड देव बरें करूं बाय एल्मा. बाबुडेनो हांव मागतलो आसलो आमचो MLA एक दोन उतरां उलोवच्याक सगल्यांनी मन लावन आयकुचें. उजो. आयज परदेसांत आसलो दिसना म्हाका. गोंयांतूच आसलो दिसता. कारण जो मोग जेन्ना एअरपोर्टांतल्यान देंवन आनी आयज
जो आमी ह्या हॉलांत पळयता तो पळोवन गोंयकारांचो जो परदेसांत आसा अशें दिसून येना. सगळ्या आमच्या गोंयकार भाव भयणांक फादर कृष्णो नायस काळजान हात घालून अशी स्पीच दिली आनी अशी उतरां दिली. आयज आमचे वांगडी आसा सोबीतीचे तसोच सायनोबाब सीओ चिंगू जावं एब्रॉय कमिटीचे फुडारपणाखाली हे सगळे ऑर्गनायज करपाक बाकीचे सगळ्यांची नांवां घेयना पूण बाकीचे सगळ्यांनी स्टार्टिंगच्यान आतां पर्यंत जे वाव दिलो आनी त्या वावराक लागून आयज आमी हांगा येयले. सगळ्या निचाच्या गोंयकारांक ज्या गोंयकारांक काळजांतल्यान गोंयचो मोग आसा ज्या गोंयकारांच्या जेन्ना आमी मेळोन गेले त्या टायमार ते गोंयकारांनी एक आपलो पूत कसो ओळखो न्हू आपलो पूत कसो म्हाका आपणायलो तांकां माय मोगाचो युवकार. आमी पळयता रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष हो गोंयच्या मातयेचो पक्ष तो गोंयच्यान वयर येवंक ना. आमचो पक्षाचो नेतृत्व जावं लिडरशिपीच्या खाला मनोज परब हेच्या नेतृत्वान आमी फुडाकार घेतलो. तसोच आमचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक जावं आमचो ट्रेजरर अजय खोलकर बाकीचे आमचे सगळे जे कमिटी आसा ही सगळी कमिटी वांगडा मेळोन जी काम आमी आयज गोंयभरांत करता हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पण जेन्ना सुरवात केली स्टार्ट केली तेन्ना आमी पॉलिटिकल पार्टी घातली. एक हीत आनी एक चिंतो बांदलें आमच्या तकलेंत की गोंय उरपाक जाय आनी गोंयकार उरपाक जाय. आमी फक्त एक पावल मारलें की गोंयाक लागून आमी वाव दिवपाक जाय. स्टार्टींग कोण येयनासले खूब कमी लोक भायर सरताले तेन्ना आमकांय दिसतालें आमी फाटीं वचपाचें अशें फील जातालें. खरेंच काळजांतल्यान दिसतालें की कित्याक आमी भायर सरता कित्याक आमी उलयता काल आमी अशीच उलयता आसतना सेम अशें दिसपाक लागता. पण तेन्ना आमी चिंतलें आमी फाटले फुडले चिंतूं नाका दुसऱ्यांचें चिंतूं नाका आमी चिंतुया आमचे माय गोंयचे हे मातयेचे. आनी जेन्ना आमी हें चिंतलें की मातयेक लागून करतले फाल्यां कोण कितें आसतलो कितें नासतलो आमी चिंतची ना तेन्ना आमी एक प्रामाणीकपणान म्हटल्यार एक ऑनेस्टीन आमी फुडें गेले. जेन्ना मनोज परब सारको नेतो आयज खूब जाण खूब कितें कितें म्हणटा आसतले पण ज्या गायडन्सा खाली आमी सगळ्यांनी एकटे जावं एकामेकाचे विचारधारा गोंयभरांत खूबचे विचारधारा आसा पण सगळ्यांची विचारधारा जाणून घेतली तेन्ना पॉलिटिकल पार्टी कांयच नासली. फक्त आमी जाणून घेताले की कितें करपाक जाय. गोंय हाती भायर वयता आयज जो भ्रश्टाचार चल्ला करप्शन चल्ला इट इज आउट ऑफ कंट्रोल. आयज गोंय कशें काबार जाता हें तुमी सगळे सोशल मिडियाचेर पळयता. आनी हेका लागून कितें करपाक जाय हेजो विचार घेवन मनोज परब आनी बाकीचे आमचे सगळे सांगाती चिंतपाक लागले विचारपूस करपाक लागले. आमी स्टार्टींग सोशल मिडियाचो जरियो घेतलो कित्याक आयज न्यू एज जनरेशन म्हणटा आमी जेन झी जावं तो सोशल मिडियाचेर पयलू अशें गोंयचे म्हणल्यार आयज जाणटे पिळगेचे खूब जाण एक्टिविजम करताले सोशल वर्क करताले पण यंगस्टर्स खूब कमी आसले. यंग एजीचे कित्याक सदांच यंग एजीचेर कितें तरी आपणाचो बिझनस करपाचो जॉब करपाचो आनी कितें तरी धंद्यान लागून आपूण कितें आपणाचो फ्युचर करतलो फॅमिली घातलो फॅमिलीक फुडें व्हरतलो अशें आमचे तकलेन आसता. आनी आमच्याय तकलेन तेंच आसलें. पण जेन्ना आमी पळयलें की हे हाती भायर वयता कितें तरी करपाक जाय त्या टायमार आमकां भायर सरचें पडलें. आमचो मनोज परबाक आपणाचो